집에 सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जाऊया आमचो यादनी भितर सरता आम्ही सगळी येवकार दिवया आमचो यादनी भितर सरता आम्ही सगळी येवकार दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसतलो आणि सदांकाल आसा ते आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, हे मिसांत वांटून आसतना रेचल वाज हिचे पासत तशेंच रोझलिना आंद्रेजा डिकोस्ता हिचे पासत मागुया स्वर्गींच्या बापान ह्या आमच्या भयणांक आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची बागिली करूंक. खेरीत भाशेन हे मिसांत आमी मागुया आमच्या गोंयांत कोरोना व्हायरस केसीस वाडत आसात. कालच्या दिसाक 50 आनीक 100 लोक मरूंक पावला आनीक 4000 अदीक नव्यो केसीस मेळ्ळ्यात. मागुया आमकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक. म्हजी आवय आनी म्हजो भाव तांकांय कोरोना व्हायरस पॉझिटीव मेळ्ळा. तांचे पासत मागूंक तुमकां उलो मागता. 32,000 लोक आमच्या गोंयांत हे पिडेक बरी पडलेलो आसा. तांकां सगल्यांक पिकोवणी मेळूंक खतखत्यान ह्या मिसांत मागुया. जायते तरेचे उपाय सरकारी अधिकारी घेतात ते सुफोळ जावंक आनी आमी सगल्यांनी आमची एकामेकाची आनी आमच्या जिवाची काळजी घेवंक खेरीत भाशेन हे मिसांत कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची देशवा बापाक उबारुया. भोव करून आमकां सगल्यांक ही पिढींतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. सासणाच्या देवा आमचे मोगाळ बापा, आमी तुजी मोगाची भुरगीं, तुवें आमकां तुज्या पुता उद्देशी स्वर्गीचें जिवीत दिलें. आमी
तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्याच आदारान आतां सोपून मोहिमेक आमी पावशी कर. आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. सिरिया आनी सिलिसिया थावन पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्रा गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय बावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियमांत बावार्थी भाव भयण तांचे बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतल्या जुदेवा पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसल्याक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले ताची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण तांकां सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्याय वाडोन गेली. देवाचें उतर आजयेंत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारले देखून ते फ्रिजिया आनी गालासिये प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनियेंत वचूंक ताणें चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रुआसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासिदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासिदोनियेंत येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेच मासिदोनियेक वचूंक आमी बंदाबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां थावें जालें. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान म्हणुया. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान ह्या तर ताचे मुखार आम्हा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गार Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. क्रिस्ता बराबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटच सुर्गीच्या वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रे. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाचे उजवे हाताक बसलेलो आसा. Sorvesporak soy, sorvesporak
sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा महिमा तुका तुका आसूं आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणा जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकूर आपल्या दुनिया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळ्ळें जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासो ती तुमकां करतली कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती ओडकोनात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, पवित्र सभेचे सुरवातेक ते आतां आमी 21व्या शेंकड्यान पुऱ्यान खूब खूब पवित्र सभेक दुमाळो पळयता, पिडापीड पळयता. क्रिस्तांवांक दुमाळो दिल्लो, इगर्जो मोडलेल्यो, मागणें करूंक एकठांय जाल्ल्या सुवातांचेर बॉम्ब दवरलेले, लोकांक जिवेशी मारलेली, ही सदांचीच गोश्ट कशी जाली. पवित्र सभा आज पुरान दुमाळो भोगीत आसा, पिडापीड भोगीत आसा. कारण जेजूक तांणी दुमाळो दिलो. जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो तुमकां जोडचे आदीं संवसार म्हाका जोडला म्हूण जाणत जाय. आनी देखूनच बाबा भयणीनो, पवित्र सभेचे सुरवातेक ते आतां पुऱ्यान पवित्र सभा दुमाळ्या मदें, पर्सिक्युशना मदें, पिडापिडा मदें उकोंड जायत आसा. जरूय तर आमी संवसाराची आसल्या जाल्यार आमकां संवसार कांयच करपाचो न्हू. इफ वी वर टू बिलोंग टू द वर्ल्ड वूड हॅव लव्ड अस. There would not be any persecutions. But because we are not of this world, but because we belong to Jesus, we are persecuted because of His name. जेजूच्या नांवा खातीर आज पर्यंत आमकां पिडापीड दुमाळो सोसूंक पडटा. आनी देखूनच जेजू म्हणटा भियेनाकात, तांणी म्हाका दुमाळो दिल्लो आसा. हांवें संवसाराचेर जोईत व्हेलां आनी हें जोईत तुमचेंय जातलें. कित्याक आमी एकली ना, आमचे बरोबर जेजू आसा. सावलू जेन्ना पवित्र सभेक पिडापीड दितालो, जेजू ताका दामास्काचे वाटेर दिश्टी पडून म्हणटा सावलू सावलू तूं कित्याक म्हाका पिडापीड दिताय. पवित्र सभा आनी जेजू एक, तो आमचे बरोबर आसा. भाव भयणीनो, आज पर्यंत आमच्या भारत देशांत जायते जायते राज्यांनी क्रिस्तांवांक दुमाळो दिल्लो आमी पळयता. फक्त ती क्रिस्तांव म्हूण जायत्यो सवलती मेळनात क्रिस्तांव म्हूण. हो दुमाळो आमी भोगता कित्याक आमकां संवसार जोडटा. पूण जेजू आमचे बरोबर आसा आनी जेजू आमकां जोईत दिता.
हे पिढ्यापिढ्यामध्ये आमचो भावार्थ अधिक अखंड गोड करू. हे पिढ्यापिढ्यामध्ये दुमाळ्यामध्ये अधिक आमचे जिवीत जेजून चिटकून आसून आनी सगळे आमी सांगतात ह्या सगळे तरेचे दुमाळ्यांत जोयत उर. जेजू सांगतात ताचे मोहिमेंत स्वर्गी राज्यांत आमी पावूं हे मिसांत त्याच जेजूची कृपा आमकां मागून घेवया. बेटोने वेलार गायन गावुया. तुकाच बापा, C38, page 44. C38, page 44. Tukac Baba, Son Boże, Dita Tuka Ekane. Tukac Baba, Son Boże, Tudzie z tego kaszene. Moje hatke, moje bajke, Svikar Lata Boże. Tu so mój Bóg, pokój koru, Szukopor, Sogliandiu. Tukac Baba, Son Boże, Dita Tuka Ekane. Tukac Baba, Son Boże, Tudzie z tego kaszene. भयणी भावानो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या हातावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेश्वर आमचे देवा, तुझे कुटुंबाचें बलिदान दोळ्याळायेन मानून घे. तुवें आमकां फाव केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्यात, पूण सासणाच्या सुखाक आमी सालमती पावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरोना, पूण सासणाक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बाप्पा, परस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांत दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांत दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, म्हज्या रगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव म्हणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई संगती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमेन. बाबा बिडीनो पवित्र सभा आज पुरान दुमाळो पिडापीड भोगीत आसा, पूण जेजून संवसाराचेर जैत व्हरलें हेंच आमचेंय जैत. देखूनच हे जेजूच्या जेवणाचे बोळान आनी गोठायेन पिडापिडा मदें दुमाळ्या मदें आमी अदीक चिटकून जेजूक रावंक आनी सगळे आडकोडींचेर जैत व्हरूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टदी. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजांनी आयलेलो आसा. उत्मीक वाटेन ताका आमी शिवला. ताका हारकां दिवया, ताका दिन वाचुया. आनी हे पिडे वेळार आमचे मागणे बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक, भोव पवित्र त्रित्वेक उबारुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खी रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतले पासो तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवेळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानान एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाप्पा, दोळाईन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळाईन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां पास्कांचो सो आयतार. फाल्यां सदांचे भाशेन आमचे मीस 7:30 वाजता जातले. किरीत भाशेन आमी मागुया, फाल्यांच्यान आमच्या गोंयांत 23 तारखेर पर्यंत कर्फ्यू घातलेलो आसा. गरज जाल्यारूच भाव भयणीनो आमी भायर सरुया, नाजाल्यार भितर रावन हे कोरोना व्हायरसाचेर आमी झूज आमचें चालूच दवरुया. बोर पडल्यात, दुयेंत आसात, तांचे पासत मागुया. आनी मरून गेल्यान तांकां देवान आपले काकुतीन सासणाचे विसवान घेवंक तांचे खातीर प्रार्थुया. तांचे दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण फाव करूंक तांचे पासत मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावुया. आमचे बोरी राव तूं सोम्या. E1 पेज 76. E1 पेज 76. आमचे बोरी राव तूं सोम्या. आनंद आमकां हालेलुया. आमचे बोरी राव तूं सोम्या. आनंद आमकां हालेलुया. सोम्या गो तूं गोवा पोटलो. सोर्गा उदो बापान दिलो. O